आसलो. देखूनच सगळे लोक ताका मागण्याचो फादर आल्फी मागण्याचो फादर म्हूण उलयत आसले. तूं मेल्किसदेकाच्या वर्गा प्रमाणे सासनाक याजक. मोगाच्या भाव भयण्यांनो, उदेल्लो सूर्य बुडला, फुल्लें फूल बावला आनी पेटयल्ली वात फालवून गेला. आनी आमचो मोगाळ फादर आल्फी कोणेच चिंतिनासतना अवचीत मरण पावला आनी आमचे तावन तो देवा सरसी गेला. आनी ही ताची मरणाची खबर आयकून सगळी कारवाज देयसीस सगलो संवसारच म्हणीत दुखांत बुडला. भाग्यवंत जुआंव मरी वियानी म्हणटा, मनशाच्या जिवितान 3 संगत्यो महत्वाच्यो. पयलें तो म्हणटा खालतेपण, दुसरें खालतेपण आनी तिसरें खालतेपण. आनी फादर आल्फी डिसिल्वाचें जिवीत आमी पळयल्यार आनी ताणें केन्ना सांगचें आसलें, मनशाच्या जिवितान 3 संगती महत्वाच्यो. पयलें मागणी, दुसरें मागणें आनी तिसरें मागणें. आनी तो आपलें जेवणपणी करिनासलो पूण मागणें करची उगी रावनासलो. आपलें कामपणी तो मुखार घालतासलो पूण मीस मागणें रोजार ताका सवयेचें वा सदांचें वा चुकनासतना तो करतासलो. देखूनच सगळे लोक ताका मागण्याचो फादर आल्फी मागण्याचो फादर म्हूण उलयत आसले. कोंकणीन सांगणी आसा, जो कोण दिबेर पडून मागणी करता तो कोणाच्या मुखार उबे रावंक शकता. आनी फादर आल्फीचें जिवीत आमी पळयल्यार मागणें करता आसतना जावं दी तेर्साचें मागणें, दैवी काकुतीचो तेर्स, जावं दी आराधन, हे कितेंय करून दिबेर पडून तो तेर्स रोजार आराधन करता आसलो. असलो एक भाग्यवंत, एक देखीवंत याजक आज आमचे तावन अंतरला आनी देवा थंय गेला. गायनांत आमी म्हणटा, खंयच्या दिसाक हांव मरण पावतलो आनी म्हज्या देवाक हांव मेळटलों. खंडी जावन तो दीस येतलो पूण तो दीस आनी घडी हांव नेना. आनी आमचो भाव फादर आल्फी डिसिल्वा हेच एका चिंतपा प्रमाणे कोणाकच आमकां कळीत नासतना ताका मरण आयलें आनी आमचे तावन तो देवा सरसी गेला आनी देवाच्या गोपान तो आसा. आनी कोंकणी गायनांत आमी म्हणटा, मनशा खातीर मनशा मदलो वर त्या देवान निवाडलेलो याजक. आनी होच जावन आसा फादर आल्फी डिसिल्वा. ताचे मरणाची खबर सगळ्या कारवार देयसीसीक आनी सगळ्या संवसाराक एक शॉक भाशेन आयली. आनी ताच्या विशांत उतरां गुंतून हांवें सांगचें जाल्यार एक भाग्यवंत याजक, एक जिवो सांत, एक मोरेचो भक्त, एक तेर्साचो प्रेमी, एक येवक्रिस्ताचो मोगी, एक येवक्रिस्त आराधनाचो भक्तीक, दैवी काकुतीच्या तेर्साचो भक्तीक दिबेर पडून मागचो, लोकांक देखीवंत जावन जिवचो आमचो मोगाळ फादर आल्फी डिसिल्वा आज आमच्या मदें ना. ताचो मोग, ताची उतरां, ताची देख, ताची इश्टागत, ताची जिणी, ताची बरी कामां आनी ताची भक्त आमचे मदें एक आज उगडास जावन उरला. सादी जिणी, नितळ आनी निर्मळ मणी, लोकांक बरें आशिल्लो, गरजेवंताक दुबळ्याक आसरो जाल्लो. मीस रोजार आनी पवित्र सभेचे मागणे चुकनासतना करचो आमोनेचो मोगी, प्राचीत करतो शारोती, जिणी सगळी देवा आनी परजेच्या भाग्यवंतपणा पासत प्राचिता मुखांतर जियेल्लो आनी फातिमा मायेचो एक व्हडलो दूत आनी परगटणार बाप आल्फी डिसिल्वा आज आमचे थंय ना जाला. जिवो सांत म्हूण नांवाडल्या ह्या महान भाग्यवंत याजकाचो जल्म 17 नोव्हेंबर 1960 इस्वींत कारवार डिएसीसीच्या कॅथीड्रल फिरगजेच्या मारियानगर वाड्यांत मानेस मिंगेल डिसिल्वा आनी तेरेस डिसिल्वा ह्या काजारी जोड्याच्या 7 भुरग्यांमध्ये निमाणो भुरगो जावन तो जल्मलो. 5 चेडे भुरगे आनी 2 चेडवां भुरगीं आसून 3 चेडे भुरगे फादर जावंक कारवार डिएसीसीक ते सेरवतात आनी ह्या
तेगामध्ये पहिले जावन असले फादर लॉरेन्स डिसिल्वा, फादर ब्रिटो डिसिल्वा आनी निमाणो फादर आल्फी डिसिल्वा. ल्हान आसतनाच ताका देवा समोग चड आसलो आनी ल्हान भुरगो आसतना जावं दी फादर आल्वारीस वा इतर फिरगजेचे विकार कतिद्रल फिरगजेचे थंयसर तो वचून आपलें एक आल्तारची सेवा जावं दी खंयच्या रितीन याजकांक तो कुमोग करता आसलो. आनी हें ताचें वर्तेपण देवा समोग पवित्र सभे समोग पळयल्लो तेन्नाचे याजक ताका याजक जावची कुशी जावन ताचे लागीं विचारतात आनी अशें देवादीन बिशप विलियम डिमेलो ताका याजक जावंक राशल सेमिनरी गोंयांत तो भरती जाता आनी आपली सगळी याजकी तरबेती बऱ्या भशेन शिकल्या उपरांत नोव्हेंबराची 21 तारीख 1992 तो एक याजक जाता. आनी याजक जावन थोड्याच म्हयन्या भितर गवळी बाब ताची सेवा मानून घेता. गवळी बापाक तो चड पसंद जाता आनी अशें ताच्या ल्हानच प्रायेर म्हणीत ताका एक फिरगज विगार जावन बिनगा इगर्जेक विगार जावन नेमक करतात. आनी नेमक केल्या उपरांत गवळी बाब ताका इगर्ज बांदची जबाबदारी दिता. आनी आमकां सगळें कळीत आसल्या भशेन आमच्या दियेशीजेंत एक श्रेश्ठ आनी बरी आनी सोबीत सुंदर तो इगर्ज वा देव मंदिराचें बांदप तो करता आनी अशें लोकां मोगाळ आनी सगळ्या मोगाळ तूं जाता. आनी आपली सेवा थंयसर आखेर केल्या उपरांत बिशप विलियम डिमेलो ताका थंयतान वर्क करता आनी उपरांत ताका गुंडळी हळयाळांत फिरगज विगार करता. थंयसर जायते सिद्धी लोक आसात, दुबळे लोक आसात. ह्या दुबळ्यांक मदें तो दुबळो जावन गरिबां खातीर, निराश्रतां खातीर, कश्टतल्यां खातीर आपलो सहकार दिता आनी परतून थंयसर लोकां मोगळतो जाता. आनी थंयसर आपली सेवा आखेर जाल्या उपरांत थंयतावन ताका मल्लापूर भलायकी मायेच्या फिरगजेंत विगार जावन नेमक करतात. ती इगर्ज नवी बांदली आनी ह्या नवी बांदल्या इगर्जेक भितर जायते जावं दी सांता भक्ताची इमोजी हाडून घेवन जावं दी आत्मीक नवसरणी कण घेवन आनी विशेष रितीन लोकां थंय एकवट संघटन करून माया मोग तो वाडयता. मात्र न्हय, एक कलाकार जावन, एक गावपी जावं दी एक आपल्या बऱ्या शोगुणां वरवीं लोकांची मनां तो जिखता आनी विशेष रितीन थंयसर आसलें आमलपिवण्या विरोध तो झुजता आनी अशें लोकां थंय मोग एकवट मैपास थंयसर स्थापन करता आनी परतून थंयसर तो लोकां मोगाळ जाता. आनी थंय जावन ताका वर्ग खन मोलकड फातिमा मायेच्या ह्या इगर्जेक विगार जावन नेमक करतात. आनीक आमचो बिशप डेरिक फेर्नांडीस हाणें हें मोलकोड इगर्ज फातिमा मायेक समर्पिल्लें एक पुण्यशीत दीस जे म्हूण परगटलें आनी हाच्या वावराची सगळी जबाबदारी फादर आल्फी डिसिल्वाच्या हातांत दिल्ली. आनीक फातिमा माये दिश्टी पडलेल्या ह्या 100 वर्साच्या उक्तावणाच्या बाबतीन हें सगळें बरें काम तो करता आनी हें पुण्यशीत सुंदर रितीन बांदून हाडटा आनी परतून ह्या इगर्जेंत जावं दी सगळ्या देशीजेंत एक लोकां मोगाळ याजक जावंक तो पावता. आनी थंय आपली जबाबदारी सोंपल्या उपरांत थंय ताका मंकी होली क्रॉस इगर्जेक विगार जावन नेमक करतात. आनी आज म्हणसर ताच्या मरणा म्हणसर जुनाचे 28 2021 ह्या इश्वे म्हणसर थंयसर तो वावर करता आनी आपलो निमाणो स्वास थंयसर तो सोडता. आनी ह्या ताच्या सगळ्या मोटव्या जिणेंत कितें आमी पळयत आनी थोडी संगती आमी पळयत लितुर्जी संभ्रम करता आसतना वर्त्या उमेदीन तो करता आसलो. जावं दी मीस संभ्रमचें जावं दी, शर्माव दिवचें जावं दी खंयचेय साक्रामेंत आचरण करता आसतना व्हडा उर्बेन उमेदीन आनी लोकांच्या मोगान तो बर्न करता आसलो. आनी हर एका दिसाक जे आमी मीस संभ्रमता आसतना हर एका दिसाक एक सांत आसात. थोडे सांताचें आमी स्मरण करता, थोड्या सांताचें आमी फेस्त आचरण करता, थोड्या सांताचें आमी सोलमनिटी वा दबाजीक फेस्त आमी आचरण करता. आनी त्या सांताच्या प्रमाणें जें कितें आमकां कॅलेंडरान दिला लितुर्जीच्या त्या प्रमाणे एक दबाजान सगळे संभ्रम तो चलयतालो. आनी अशें लोकां थंय मागण्या समोग एक उर्बा देवा समोग देवा सवूसो तांच्या काळजान तो पेटयत आसलो. आनी ताचे थंय असली थोडे शगूण आमी पळयत वा ताचे थंय असली थोडी तालेंतां. पयलें जावन एक बरो शिल्पी जावं दी आमी म्हणटा एक आर्किटेक्ट आनी हाचें उंचलें एक आमी चिंतप आमी पळयत जावं दी बिणगा इगर्ज हें ताचें एक आर्किटेक्टा वरवीं ताणें केल्लें. आनी उपरांत आमी मोलकोड गेल्यार थंयसर परतून जें फातिमा मायेचें पुण्यशेत केलां ताच्या शेका निर्देशनाखाल हें सगळें ताणें मांडून हाडलेलें जावन आसा. जावं दी एक चित्रकार, एक बरो आर्टिस्ट
बऱ्या भाशेन तो करता, फुलां सजयता, एक गूड डेकोरेटर, कलाकार एक्टींग तो करता, गायनां तो म्हणटा, देवाचो मनीस मॅन ऑफ गॉड आनी मॅन फॉर द पीपल, लोकां खातीर तो मनीस. अशें ताचे थंय जायतीं देणी आनी तालेंतां आसून लोकांच्या बऱ्या खातीर, देव परजेच्या बऱ्यापणा खातीर ताणें आपलें जिवीत खर्चिलें. आनी ह्या बाबतीन एक याजक जावन आसा. कोण म्हणलेलें, एक 2 उतरान हांवें सांगचें जाल्यार, याजक देव म्हणयारी, याजक येवक्रिस्ताचो म्हणयारी, याजक साक्रामेंताचो म्हणयारी, याजक देवा आनी मनशा मदलो एक मध्य जावन आसा. आनी ही ताची मरणाची खबर आयकल्ले आमी सगळे याजक जावं ती सगळी कारवारचेची देव परसा जावं ती सगळो संवसार दुकान पडला. आनी हें दुकान पडलेलें चिंतप म्हज्या मनांत आठोवन हांवें 2 उतरां बरयलात. आनी ही उतरां अशीं जावन आसा. दोळ्यांनी भरला दुकां, काळजांत उपसल्या ती भोगणां, तुमच्या निर्गमना वरवीं सगळीं परसां दुखीत जाल्या. आदेवस आदेवस आमी मागतांव, काळजान भरोवन दुखांनी, बरें मागतांव, बरें आशेतांव, सासणाचें सूख सरकारासान. तुमी दिल्ली सेवा मोलादीक, धार्मीक लौकीक क्षेत्रांनी उगडास तुजो आमी काडटले हांव मिसा मागण्यांत रोजारान. पवित्र पुस्तक म्हणटा, देवान दिलें, देवान व्हेलें, देवाचें नांव सदैव सांग. फादर आल्फीचें जिवन एक मोटवें जावन आसलें. सुमार 60 वर्सां तो जियेलो आनी याजकी मोटवी जिणी जाल्यार पूण ताणें जायते मिसांव, जायतें बरेंपण सगळ्या संवसारार, सगळ्या देवेसीजन आनी ताणें वावर केल्ल्या फिरगतींत केल्लें आसा. देखून फादर आल्फीक आमी म्हणचें इतलेंच. मोगाळ फादर आल्फी, आमी तुका आभारी जावन आसा. तुका सर्गी सूख आशेतांव आनी एक दीस तूं सांत जावन तुजी इमाज आमच्या इगर्जांनी मानाक आसूं म्हूण हांव दितां. आदिवस फादर आल्फी. Besa